आयज लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. जवळ जवळ 70% क्रॉस केले आमी. आता फक्त लास्ट फायनल नंबर जो आसा तेका रावले, पूण म्हाका दिसता 75%च्या लागीं सालिगांव पावपाक जाय. 70% आमी ऑलरेडी क्रॉस केल्या. कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आमचे कार्यकर्ते म्हणजे व्हॉलंटियर्स आसा हे कोण भायर सरूंक ना तांकां वचून आग्रह करता की तेंच्यांनी वोट करचें म्हणून. तेक सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आपलो जो फ्रँचायज आसा एडल्ट फ्रँचायज म्हणटा तो आमी कास्ट करपाक जाय. आमी वोट आमचो कास्ट करपाची गरज आसा आनी त्या आयज लोकांनी सगळ्या साळगांव मतदारसंघात दाखयल्लें आसा. कित्याक लोक भायर सरले इतली गरमी आसतनाय आनी तेंच्यांनी बऱ्या तरेन वोटींग केल्या. सो हेका लागून हांव सगळ्या आमच्या साळगांव मतदारसंघाच्या जनतेक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी खरेंच बऱ्या तरेन पार्टिसिपेट केलें. डेमोक्रेसीन इलेक्शन हे इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता आनी ते लोकांनी भायर येवन आयज दाखोवन दिलें की ते सामके कितले सिरियस आसा डेमोक्रेसीच्या हितून आनी वोटिंगेच्या हितून. सो हांव तांकां आमच्या जनतेक सगळ्यांक साळगांव मतदारसंघातले देव बरें करूं म्हणटा. सो ओवरऑल ऑलमोस्ट कितले पर्सेंट जाला? स्लो आशिल्ले सकाळी. इनिशियली सामके स्लो आशिल्ले. सकाळी वोटिंग जाली दनपारां सामके कमी जाले. सो आमकांय मातसो भंय दिसपाक लागलो की सामकेच म्हणजे 60 पावना काय कितें काय म्हणून. पण इवनिंग जशी जाली तशें हो पॅटर्न आसा तो वयर वयर वचत रावलो आनी आतां जो लेटस्ट जो आमच्या फिगर्स मेळ्ळा, लेटस्ट जो आमकां अपडेट मेळ्ळा तितून 70% इजिली क्रॉस केलो आमी. 70 to 75%च्या मदीं आमी आसतले. सो तुम्ही म्हटिल्ले की सालिगांव मतदारसंघात तुम्ही लीड दिवपाचो हे करतले म्हणून. सो डेफिनेटली आमी जेन्ना 70% आमचे टार्गेट आशिल्ले 75%, जेन्ना आमी 70% पावतले तेन्ना म्हाका खबर आसा की आमच्यान बऱ्या भशेन लीड आमकां सुबेज मेळटली. इनिशियली कमी जाल्ले तेन्ना म्हाकाय मातसो हे जातालो की अरे इतली कमी कशी वोटिंग जाली काय म्हणून. पूण म्हाका दिसता दनपारां गरमी चड आसल्या कारणान तो दनपार लंच टायम तो आसा हो 1 वरां ते 2 वरां मातसो कमी वोटिंग जाली आनी ताच्या मागीर लोक भरभरान भायर सरले आनी आतां 70% क्रॉस केल्या. सो हांव 100% हांव अश्योर करूंक शकता तुमकां की साळगांव मतदारसंघात बीजेपीक मेजर वोटाची लीड आसतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.